नमस्कार माझे मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया एकदम कुरकुरीत डबू मिरसांगेची भजी, जी तुमी च्या बरोबर किंवा जेवणा बरोबरय खावं शकता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा 2 डबू मिरसांग घेतल्या आनी ती उदकान धुवन अशी कापून घेतल्या। हांगा तुमकां जाय त्या प्रमाणे तुमी कापून घेतल्यार जाता। आतां हांकां आमी थोडें मीठ लावन घेवया। तातूंत घालता अर्द चमचो मीठ आनी हें आमकां ते डबू मिरसांगे बरें लावन घेवपाक जाय। अशें मिक्स करून घेवया। तें मीठ अशें बरें लागपाक जाय आनी थोड्या वेळा खातीर काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका आयदनान 1 कप बेसन घालून घेवया। पाव चमचो घालता मीठ। हांगा आमी डबू मिरसांगोक मीठ लायिल्लें, ताका लागून थोडेंच वापरात। तातूंत मागीर अर्द चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, अर्द चमचो घालया कोथमिरीचो पिठो, अर्द चमचो घालता जिऱ्याचो पिठो, चिमूटभर घालता बेकिंग सोडा, हे ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार वापरात। 1 ल्हान चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट, थोडो हांगा खावचो वोवो घालता म्हणल्यार आजवाइन, थोडीशी घालता बारीक चिरलेली ओली कोथमीर आनी हें सगळें आमकां बरे पैकी मिक्स करून घेवपाक जाय। सगळें अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेता। तातूंत मागीर थोडें थोडें उदक घालून ताजो एक बॅटर तयार करून घेवपाक जाय। चडूय पातळ करप ना आनी चडूय दाट करप ना, मिडियमूच करून घेवपाक जाय। तर आमी तातूंत इल्लें उदक घालून अशें ताजो बॅटर तयार करून घेवया। तातूंतले ते जे गुळे आसा ते सगळे अशें मोडून घेवपाक जाय, हे पळय अशें। आनी अशे तरेन आमचो हो बॅटर तयार जाल्लो आसा। आतां हो आमी काडून थोडे वेळ सायडीन दवरया। ताजे उपरांत कालीन थोडें तेल गरम करून घेवया। हांगा तेल बरे पैकी गरम करून घेवपाक जाय आनी तेल अशें बरें गरम जालें म्हणटकच ती मिठाक लायिल्ली डबू मिरसांग ते तयार केल्ले पिटयेन घालून एक एक करून ते गरम जाल्ले तेलांत सोडपाक जाय। अशें वेवस्थीत सोडात आनी फ्लेम सदांच मिडियम करून भाजपाक जाय। आनी थोड्या वेळान ही आमी दुसरे वटेन सवकाशी परतून घेवपाक जाय आनी दोनी वटेनी आमकां ही बरी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। आनी ही पळया आमची एकदम कुरकुरीत डबू मिरसांगाची भजी खावपाक तयार जाल्ली आसा। आतां ही आमी काडून घेवया। काडटा आसतना सवका काडून घेवपाक जाय आनी तातूंतलें तें तेल सगळें अशें पागळून काडपाक जाय। हे पळया अशें पागळून तें एका आयदनान काडून घेता। आनी अशे तरेन तुमची कुरकुरीत डबू मिरसांगेची भजी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।